हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसता सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळ्यो बरी आसतली, सगळ्यो प्रेसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. दनपारची न्हय 12:30 जाल्या आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो दनपारा असो हांव स्टार्ट करता. सकाळचो तर सद्या न्हय व्हिडिओ बीन करप पॉसिबल जायना. सो म्हटलें आतां व्हिडिओ स्टार्ट करया कारण फ्री जाल्लें आसा हांव आनी सकाळची मातशी अशी कामां आसता म्हटल्यार मसाले रिलेटेड बीन कामां आसता तेका लागून आनी तेच्या भायर जेवण सुद्दां करून जाल्लें आसा. एक व्हिडिओ शूट करून घेतला म्हटल्यार रेसिपी हांवें शूट करून घेतली ती फुडें तुमचे बरोबर शेअर करतलेंच हांव. आनी तेच्या भायर न्हय आयज आमी मसालो सुद्दां कुटूंक दिल्लो आसा. म्हटल्यार सद्या मसाल्याची कामां आसता न्हय तेतून न्हय व्हिडिओ बीन बेगिना असो स्टार्ट करूंक गावना, टायमूच जाता सामको. सो आयज मसालो बीन व्हरोन दवरला आमी ग्रिनीचेर. पळोवया आतां सांजच्या टायमार गावता काय फाल्यां गावता तो. सगळ्यान पयलीं न्हय फीश करी मसालो आमी दवरला कुटपाक. सो मातसो टायम वयतलो, क्वॉन्टिटी चड आसा न्हय तेका लागून. आनी तेच्या भायर आतां म्हटल्यार म्हाजे कडेन फ्री असो टायम आसा. तो टायम जो आसा न्हय तो कित्याक तरी यूज करून घेवया. तुमकां खबरूच आसतलें सद्या मेकओवर बीन म्हाजो चालू आसा म्हणून घरान हांव कितें कितें करीत आसता. म्हटल्यार 2-3 दीस जाल्यार आमी मसाल्याचें काम करता सायड बाय सायड. रातच्या टायमार न्हय डीपली अशें क्लीन केलें हांवें म्हटल्यार मम्मीन आनी हांवें घरान न्हय सगळें क्लीन केलें. कारण मम्मी बीन फार्मान वयताली, टायम मेळनासलो तेका लागून सगळें एकान एक कर्टन बिटन सगळें काडून सगळें सोफा कवर बीन काडून क्लीन केलें. सो आतांय बीन म्हाजे कडेन थोडोसो टायम आसा, तो टायम म्हटल्यार यूज करया. सो तेका लागून न्हय हांगसर मातशें पॉलिश मारपाचें आसा. सो दाखयता तुमकां कशें आनी कितें अशें पॉलिश करपाचें आसा हांव तें शेअर करता तुमचे बरोबर. ओके, टायम जो आसता न्हय तो यूज करपाक जाय, वेस्ट करपाक जायना. ओके, आनी वेदरूय दाखयता तुमकां. वेदर एकदम बरें ना, सामकें दमट करता, पावस बीन पडलेले भशेन जाता. बट कांय ना, सोडून घाला. पूण आमचे मिरसांगो सुकोवन रेडी जाल्ले आसा, मसाल्याचें काम जाल्लें आसा. सो आतां टेन्शन ना. तर दाखयता तुमकां पयलीं वेदर दाखयता आनी मागीर कितें करपाचें आसा ह्या दाराक तें दाखयता. सो हे पळयात आयचें वेदर न्हय कितेंशें अशें आसा. मम्मीन हांगसर रजई घातल्या सुकत, म्हटल्यार धुवन बीन सद्या चालू आसा धुवप सुकोवप बीन. सो रजई घातल्या सुकत आनी अशे तरेन हलकेशें वत येता आनी मदींच आसली तशी दमट जाता. आतां हे पळयात कडक अशें वत येयल्लें आसा, हे पळयात. सो रोकडीच न्हय दमट बी जाता एका सायडीन आनी गरमी तेच्या भायर. मसाल्याचें काम जशें काबार जालें तशें आतां न्हय सुपाऱ्यांचें काम स्टार्ट जातलें. तें पळयात भायचेर सगळें जें दिसता न्हय तें सुपारे आसा. सुपारे सद्या सुकप चालू आसा, मागीर ते फोडप चालू जातलें, मागीर सोलप चालू जातलें अशें तरेन. आनी सद्या असो हलको हलको वारो येता बट गरमी ती गरमी सामकी. आनी ह्या फावट न्हय गरमी भरपूरूच जाता. इतली गरमी जाता ना की तूं सोंसूं नजो, इतली गरमी जाता. आनी गरमेन केंस पळय एकदम ड्राय जाता सामकें. आनी म्हाजे तर न्हय गरमेन हेअरफॉल इतलो वाडलेलो आसा भरपूर. हे पळयात केंस सोडले म्हणजे न्हय म्हाका इतलो प्रेशर येता मागीर, तेका लागून हांव चडशें वयरूच बांदता. सो म्हाका लायकूय ना ते गरमीन केंस बीन सोडप. मातशें आतां सोडला हांवें कारण सदांच व्हिडिओन केंस वयर आसता न्हय तेका लागून. सो आतां नेक्स्ट काम तें म्हटल्यार हें पॉलिश करप. दाखयता तुमकां, पॉलिशूय दाखयता कसलें यूज करतलें तें. आनी सपोज बरें जालें जाल्यार मागीर फुडल्या दारांकूय यूज करतलें हांव. आनी अर्दो डबो आसा तो पॉलिशाचो. सो सद्या ह्या दाराक म्हटलें करून घेवया आनी तुमचे बरोबर शेअर करया. ओके, सो दाखयता चला. सद्या हांव न्हय ह्या दाराक म्हटल्यार फ्रंट दाराकूच न्हय पॉलिश करून घेतलें. हे पळयात एक्चुली दाराक म्हटल्यार न्हय ही जी लाकडी फ्रेम दिसता न्हय, आमी न्हय आमच्या भशेन तेका कास्लेट म्हणटा. लाकडी जी अशी फ्रेम लायता न्हय दाराक, ही पळयात अशा तरेन तेका एक्चुली आमी न्हय कास्लेट म्हणटा. तुमी कितें म्हणटा हें म्हाका कमेंट करून सांगा म्हणजे म्हाका कळटलें. सो ह्या कास्लेटीक न्हय पॉलिश केल्लें ना. हे पळयात, सो त्या कास्लेटीक हांव न्हय आतां पॉलिश करून घेतलें. हे पळयात फूल. सो पळोवया म्हटल्यार कशें कितें पॉलिश जाता तें. आनी ऑलरेडी म्हाजे कडेन पॉलिश आसा सुद्दां, वुडन पॉलिश आसा. सो हे पॉलिश आतां हांव करून घेतलें आनी हेका जर बरें जालें ना जाल्यार मागीर बेडरूमाच्या कास्लेटींक बीन अशें पॉलिश करून घेतलें. हे पळयात सद्या हे काडून घेता, तोरण जें आसा न्हय तें पयलीं काडून घेता आनी मागीर हांगसर पॉलिश करपाक न्हय स्टार्ट करता. सो सद्या तर अशे तरेन तेजी कंडिशन आसा. ही पळयात कास्लेट जी आसा ती, ही पळयात. सो पॉलिश केल्या उपरांत बरें दिसता न्हय, सो म्हटलें पॉलिश बीन करून घेवया. तर सद्या हेका मातशें पॉलिश करून घेता, दाखयता तुमकां कशा तरेन करता तें. ओके, न्हय ते हे पॉलिश हांगसर हांव यूज करतलें. ऑलरेडी न्हय डबो जो आसा तो अर्दो जाल्लो आसा. एशियन पेंट हे पळयात हांगसर बरयल्लें आसा, मेन्शन केला. आनी टच फूड म्हणून अशे तरेन हे
तुम्ही उडनांक यूज करू शकता, म्हटल्यार टेबल बीन पॉलिश करपाक, सोफा बीन तेका यूज करू शकता. हेज्या पयलीं आमी यूज केल्ले आसा, तेकाच लागून अर्दो जालो डबो. हे पळयात अशा तरेन. आनी भितरल्यान कशें आसता न्हय तें दाखयता, कारण हे काबार जायत येयलें म्हाका आनीकूय हाडूंक जाय, कारण बाकीचीं दारां आसा न्हय तेका लागून. सो दाखयता तुमकां भितरल्यान तें कशें आसता तें. न्हय तें अशें कितेंशें आसता. हे पळयात एकदम म्हटल्यार ग्रीनिश ब्लॅक कलर अशें आसता. प्रॉपर तुमकां कलर कळचो ना हांगसर. हे पळयात अशा तरेन आसता तें पॉलिश. सो आतां हांव तें करून घेतलें आनी हांवें हांगसर प्लास्टीक असो कंटेनर घेतला, कारण मागीर उडो शकता हांव न्हय तेका लागून. आनी मातशें अशें स्टिकी आसता तें, हातीक बीन अशें दसता तेका लागून. सो हे पळयात. सो चला तर आमचें काम आतां आमी कितें करया, स्टार्ट करया. तोरण हितून धुवपाक जाय, हे तोरण जे आसा ते. सो सोमतें तेंय बीन काम जातलें, धुवप सुकोवप बी. हे पळयात हे हांवें न्हय बोडगेश्वराच्या जात्रेक घेतलेलें. बरें आसा, क्वॉलिटी बरी आसा हेजी. पॉलिश न्हय सद्या स्टार्ट केलें हांवें. आनी हे पळयात अशे तरेन न्हय सद्या हांव तें पॉलिश करता. म्हटल्यार एक साद असो न्हय कपडो घेतला आनी कपड्यान करता, ब्रशान अशें करिना. आनी हे पळयात अशा तरेन सद्या जाल्लें आसा. म्हटल्यार सद्या हांवें एक कोट मारला, फर्स्ट कोट एप्लाय केल्लो आसा. हे पळयात. सो फर्स्ट कोट न्हय कितेंसो असो दिसता. सो आनीक 2 तरी कोट मारले न्हय का मागीर तें बरें जातलें. हे सायडीन अजून कंप्लीट करूंक ना. सो तुमकां म्हटलें दाखोवया. तर हे पळयात हो आसा फर्स्ट कोट आनी बरी येता, फिनिशींग बरी येता सामकी. सो हे पळयात अशा तरेन. आनी कपड्यानूच हांव न्हय एप्लाय करता तें. कपड्यान सुद्दां बरें जाता, ब्रशान बी बरें जाता, बट हांव हांगसर कपडो यूज करता. आनी कितेंशें अशी फ्रेम दिसता ती सद्या. ही पळयात. सो पयलीं न्हय अशी आसली, ही पळयात व्हायट कलर, आनी आतां सद्या पॉलिश करून अशी दिसता. ही पळयात. सो भितरल्यानूय करपाक जाय, पूण सद्या भायल्यान चालू आसा. सो अशे तरेन ही पळयात. सो सकयल हांवें एक पेपर घातला, म्हटल्यार टायल्सांचेर पडटा न्हय मागीर तेका लागून. हे पळयात. सो कंप्लीट करून घेतलें आतां हांव फूल. बरें दिसता तशें. सेकंड कोट बीन मारल्या उपरांत आनीक बरें दिसतलें. अशें पळोवपाक गेल्यार न्हय बरी दिसता ही पळयात. सो सेकंड थर्ड अशें कोट मारल्या उपरांत बरें दिसतलें. आनी ही जर प्रॉपर बरी जाली न्हय सपोज, जाल्यार मागीर हांव फूल घरान म्हणटात तशें बाकीच्याय कास्लेटींक अशेंच तरेन पॉलिश करतलें. म्हटल्यार आनी एक डबो हाडटलें आनी कंप्लीट करतलें. प्लस म्हाका टेबलाक बीन मातशें थोडेशें पॉलिश करून घेवंक जाय. तशें बाकी हांव जुगाडू आसात सामकें. थोडीशी पेंटिंगान आयडिया आसा मातशीशी. सो चला तर बाकीचें सगळें कंप्लीट करून घेता आनी मागीर फायनल लूक दाखयता तुमकां. ओके. सद्या हांव एकूच कोट कंप्लीट करून घेतलें आनी मागीर तो सुकल्या उपरांत सेकंड कोट एप्लाय करतलें. सो हे पळयात चला तर. फायनली न्हय म्हाजो फर्स्ट कोट असो एप्लाय करून जाल्लो आसा. हो पळयात बरो दिसता सामको. कॅमेराचेर आतां म्हाका खबर ना तुमकां कसो कितें दिसता, बट न्हय रियलान बरो दिसता सामको. सो सद्या हांवें न्हय एक कोट मारून घेतला, फर्स्ट कोट. मागीर न्हय सुकल्या उपरांत प्रॉपर सेकंड कोट मारून घेतलें. हे पळयात. आनी मातशें हें न्हय हांवें तें हें करपाक जाय आसलें पेपर घेवन, म्हटल्यार पुसून घेवपाक जाय आसलें, बट हांवें अशेंच केलें. पॉलिश पेपर मारपाक जाय आसलो, बट आसूं न्ही. बाकी भितर जेन्ना मारतलें न्हय तेन्ना पयलीं पॉलिश पेपर मारतलें हांव आनी मागीर एप्लाय करतलें. हे पळयात. सो अशा तरेन हो कोट म्हाजो रेडी जाल्लो आसा. कसो दिसता कमेंट करून सांगात.
सो गायज पॉलिश बीन करून जाल्लें आसा. आतां वयतलें हांव फ्रेश जावपाक आनी तेच्या मागीर जेवपाक बसतलें. सो बऱ्या तरेन जाल्लें आसा हे पळय, बरें दिसता सामकें. आनी सेकंड कोट बीन हे सुकल्या उपरांत हांव एप्लाय करतलें. सद्या बरें सुकोवंक जाय तें. आनी पॉलिश करतना एक्चुली न्हय हांवें हातीक अशें कितें तरी घालपाक जाय आसलें, बट हांव गडबडीन विसरलें आनी मातशे हात म्हणजे स्टिकी अशें जाले. सो तेल बीन लायलां आनी थिनर बी लायलां हांवें. सो बऱ्या तरेन वयतलें तें. आणि त्याच बरोबर सकाळी जी हांवें रेसिपी शूट केल्या ती आतां हांव फुडें कंटिन्यू करता. ती तुमी पळोवन घेया. एक्चुली आयज खूब तरेचें नुस्तें आसा आमगेर. लेफ्यांचें हुमण केलां, लेफे फ्राय केले मम्मी, आनी तिसरें सुद्दां आसा. सो तिसरें जें आसा न्हय तें आयज आमी चड हेवी अशें करूंक ना, लायट अशें केलें. म्हटल्यार कोथबिरी मिरसांगो बीन मातशें अशें फ्राय करून करता पळय तशें केल्लें आसा. सो म्हटल्यार तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करया, कारण सदांच मसाल्याचे खान खान वीड येता न्हय तेका लागून. सो चला तर ती रेसिपी हांव तिसऱ्यांचे फुडें कंटिन्यू करता. तुमी इन्जॉय करा आनी तेच्या मागीर तुमकां मेळटा. ओके चला. सो हांगसर आतां आमी न्हय रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया. सो सगळ्यान पयलीं हांव न्हय तिसऱ्यांक मीठ आनी कांदो लावन दवरतलें. तर हे पळयात हांगसर हांवें तिसरें घेतलेलें आसा आनी तें बरें न्हय क्लीन करून घेतलें आनी 2-3 फावटी उदक घालून तें बरें धुवन घेतलेलें आसा. सो आतां भितर हांव मीठ एड करतलें. सो जशें तुमचें तिसरें आसा ते प्रमाणे तुमी हांगसर मीठ एड करा. आता हे बरें मिक्स करून घेया. तेच्या मागीर हांगसर हांवें एक कांदो घेतला बारीक कट करून. सो तो एड करा हांगसर. आता कांदोय बीन न्हय बरो मिक्स करून घेया. म्हणजे तुमचो कांदो आनी मीठ जो आसा न्हय तो बरो तिसऱ्यांक लागतलो. मातशें ल्हान दवरतलें हांव एक 10 मिनटां तरी. सो आतां आमी फुडली स्टेप पळोवन घेवया, फुडलें साहित्य पळोवन घेवया. सर हांवें कसलेच गरम मसाले बीन कांय घेवंक ना, म्हणजे हांव गरम मसाले बीन यूज करचे ना. विदाउट मसाला आसा हे तिसरें. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर अर्द्या वळेची सोय घेतलेली आसा. तेच्या मागीर ओली कोथंबीर इल्लीशी, तेच्या उपरांत हळद घेतल्या इल्लीशी. तेच्या मागीर एक कांदो कट करून घेतला, उबो कांदो कट करून घेतला. म्हटल्यार ह्या रेसिपीक टोटल आमकां 2 कांदे लागतात. हांगसर हांवें एक कांदो घेतला उबो कट करून आनी बारीक एक कांदो कट करून घेतला. सो अशा तरेन 2 कांदे जाय. तेच्या मागीर अशें भरपूरशे मिरसांगो घेतलेले आसा. हिरवे मिरसांगो जाय तुमकां. तेच्या मागीर आलें, लसूण, तेच्या उपरांत इल्लीशी हांगसर कोथबिरी, सुके कोथबिरी आनी चवीनुसार मीठ जाय पळय. आतां फुडली स्टेप पळोवया आमी. आतां हांगसर आमकां न्हय कोथबिरी जे आसा ते गरम करून घेवपाक जाय. हे पळयात हलकेशें न्हय कोथबिरी गरम करून घेयात. एकदम न्हय करपा सारकें न्हय, म्हटल्यार करपोंक दिवं नाका, हलकेशें अशें गरम करून घेयात. सो हांगसर न्हय कोथबिरी गरम जाल्ले आसा. सो आतां हे काडून घेवया. आतां त्याच पॅनान न्हय इल्लेशें तेल घाला, आलें, तेच्या उपरांत लसूण घाला आनी ही बीन हलकीशी भाजून घेयात. आनी हांगसरूच आतां तुमकां मिरसांगो बी घालपाक जाय. सो मिरसांगो बी एड करा हांगसर. आतां जितले तुमकां स्पायसी जाय न्हय ते अकॉर्डिंग मिरसांगो घालात हांगसर. म्हटल्यार मिरसांगेचोच कलर न्हय येतलो मागीर तिसऱ्यांक. आनी जितले स्पायसी जाय ते अकॉर्डिंग तुमी कितें करा, मिरसांगो घाला. सो हे बीन बरें गरम करून घेवंक जाय. मिरसांगो न्हय हांगसर गरम जाल्ले आसा. आतां कितें करात, आतां गॅस हांगसर बंद करा पळयात आनी हे मातशें न्हय थंड करून घेयात. आतां हांगसर आमकां न्हय वाटण रेडी करून घेवपाक जाय. सो सगळ्यान पयलीं सोय एड करा. तेच्या मागीर कांदो एड करा. तेच्या उपरांत कोथबिरी घालात, हळद, लास्ट हे सगळे एड करा. जे मिरसांगो, आले, लसूण आमी भाजून घेतला ते बीन एड करा. हे पळयात. तेच्या मागीर उदक घालून हे न्हय वाटून घ्या. आतां हांगसर आमकां चडूय पातळ अशी मिरसांग वाटून घेवपाची ना, हलकीशी सुक्की वाटून घेवपाक जाय. सो जाय तितलें उदक एड करा. ही आतां हांव बरें वाटून घेता. वाटप रेडी जाल्लें आसा. हे पळयात आनी कलर सुद्दां बरो ग्रीन कलर येयल्लो आसा. म्हटल्यार जशें तुमी मिरसांगो घालता
तसो नाही कलरसुद्धा येता हे पळयात। सो अशे तरेन चडूय बारीक वांटून घेवंक जायना, बरबरीत अशी वांटून घेवपाक जाय। सो हांगसर आमचें वांटप रेडी जाल्लें आसा। आतां हांगसर न्हय सगळ्यात तिसऱ्या पयलीं ॲड करात थोडीशी भितर मिरसांग ॲड करात। ही पळयात, उदक घालात आणि हे दोनूय आतां न्हय बरें मिक्स करून घेयात। सो हांगसर तिसरे पयलीं मातशें न्हय आमकां शिजोवन घेवपाक जाय, मातशें उकडून घेवपाक जाय आनी तेच्या मागीर बाकीची मिरसांग जी आसा न्हय ती ॲड करपाक जाय। आमच्या खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा आनी खुबे सुद्दां न्हय हलकेशे शिजलेले आसा। सो आतां हांगसर आमकां न्हय बाकीची मिरसांग जी आसा ती ॲड करपाक जाय। सो सगळी मिरसांग हांगसर आतां ॲड करा। चडूय पातळ करूंक जायना तेका लागून इल्लेशें उदक ॲड करा। हे सगळें आतां बरें मिक्स करून घेया। घेतल्या उपरांत न्हय आतां आमकां मीठ ॲड करूंक जाय आनी सॉल्ट ॲड करूंक जाय। सगळ्यान पयलीं 2 सोलां ॲड करता, तेच्या उपरांत चवीनुसार मीठ ॲड करा। हें बीन बरें न्हय हांगसर मिक्स करून घेया। हे हांगसर न्हय सद्या पातळ अशें आहा, पूण आमकां एकदम सुकें करून घेवंक जाय तें। एका आतां बरो न्हय खतखतो काडून घेवया। पळयात हांगसर न्हय खुब्यांक आमच्या खतखतो येयल्लो आसा आनी बरें सुकें अशें जाल्लें आसा। थंड जालें न्हय काय आनीक बरें तें ड्राय अशें जातलें हें पळयात। सो आतां लास्टाक आमी न्हय ओली कोथिंबीर ॲड करया। बरें जालें सामकें हें पळयात, खावपाक बरें लागता हें सुकें। थोडीशी ओली कोथिंबीर ॲड करा आनी हलकेशें मिक्स करून घेया। सो अशे तरेन हांगसर आमची रेसिपी रेडी। सुक्के हिरवे तिसरे हांगसर रेडी जाले पळयात। मम्मीन हांगसर न्हय पिशवे पळया कशे सुकत घातले ते। कशी एक पिशवी मम्मी? मम्मी हां खूब म्हारग? हांगसर पिशवे पळय कशे घातले ते, सगळे सुपारे भितर घातले म्हणजे बरे तरेन सुकता मागीर हे पळयात। सो आतां हेजो वावर आसतलो, हे सोलूंक बसोंक बीन जाय मागीर। सो हे बी सोलतना न्हय नाका जाता सामकें हे पळयात सुपारी। सो हांगसर आतां दवरपाक जाय सगळे सकाळी घातलेले न्हय सुकत, आतां ते उखलून आपापल्या जाग्यार आसले तशे दवरपाक जाय पळयात। आवाज येता पळयात। सो सांजची 5:30 कितें तरी जाल्या, आमी जेवली बीन मातसो रेस्ट केलो कारण हालींच्या दिसांनी कंटिन्युअसली काम जाता। सो रेस्ट बी खूब इम्पॉर्टंट आसता, तेका लागून न्हिदोन उठली बीन आनी आसले तशें आतां सुपारे बीन आपापल्या जाग्यार दवरपाक जाय। हे पळयात हांगसर न्हय दसवंतीची आयज फुलां काडूंकूच ना दिसता, भरपूर फुल्लेली हे पळयात। सो आतां आमी काडपाची आसा फणस। काकी गेल्या फणसाचो फणस काडटा कारण फाल्यां म्हाका न्हय एक रेसिपी बीन तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय आनी काल म्हटल्यार फाल्यां न्हय सोमार बी आसा, तेका लागून कितें तरी वॅज करपाक जाय। सो म्हटलें फणस काडया आनी दवरया, फाल्यां बरें पडटलें। हांगसर न्हय कसले कळे म्हणटात हे, भरपूर फुल्ले पळयात हांगसर, भरपूर फुल्ले पळयात कितले बरे आसात। आमी काडटा, काकी गेले ते एकदां काकी काडटा नाल्यार आमी काडटा आनी देवाक घालता। सामकी बरें वास बीन बरो येता। मोगरा म्हणटा तेका या दुसरें ते कमेंट करून सांगात। सो फणस काडया म्हणपा लागली मम्मी आनी म्हाका आतां एल्लाफे बी काडूंक जाय, तेजी रेसिपी मिनी ब्लॉगान हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें। एल्लाफे करपाचें कारण म्हटल्यार संजून न्हय मम्मी हे दिल्ली आसा की आपल्याक न्हय एल्लाफे खावपाक जाय कर म्हणून। पूण आयज सांजचो येता कामा वरसून, खूब दीस जाले तो एल्लाफे करतालो की करून दी म्हणून मम्मी, बट सद्या मसाल्याच्या हितून कांय टायम गावनासलो। सो मम्मी म्हणपा लागली आयज आपूण करता, सगळें रेडी करून दवरला तिणी। सो येतलो तो सांजच्या टायमार आनी मागीर वयतलो। सो मम्मी म्हणपाली करया तेका लागून। तर आतां येतली मम्मी, मागीर आमी फणस काडटली
हो पळय हो तो फणस आसा ह्या फणसाचे काडटले एक जाल्यार खूब जालो सो एक जाल्यार खूब जालो इतलो काय लागचो ना म्हाका रेसिपी तरी बट एक काडटली आमी हांगसर ही पळयात मम्मी ट्राय करता फणस उडोवपाचो पळोवया पडटा की ना तो पळयात घातले येवपाक जाय तो पडलो म्हशी तुजेर पडटलो आसलो तो मदींच नाचता सगळ्या कामांनी फुडें ते तो पळयात फणस पडलो बस खूब जाला एक फणस वय आतां तो चेक करपाक वयता ते हां पळयात हां चेक करता आतां पळयात आतां भी येताय बीन हां हय जाता पिकपाक मगे आनी एक काडया म्हणटा मम्मी पिकत घालपाक खंय हे जे आमी काडटा न्हय फणस तेजे पिके बरें लागता न्ही कसलो फणस मम्मी तो रसाळ आनी रसाळ म्हाका आवडटा म्हाका कापो आवडना आय लायक रसाळ सगळी येयली पयलीची मम्मी तो चिड्डत आं पोनाक आहा तो पळय दुसरो काडटा तो पळयात मम्मी पळयात मम्मीक न्हू इरिटेट करतात सगळीं जाणां कितेंय काम करूं ती वांगडाच आसतात दुसरो एक घातला तो पळयात येयल्या बरो एक फाल्यां रेसिपीक आनी एक आसा तो पिकत दवरया म्हणटा मम्मी ना रॉंग घातला सो आतां वयतलें हांव येल्ला फे करतलें म्हणजे सगळें मिक्स करून दवरला मम्मी फकत करपाचें आनी सपोज तो पिको बीन आसत न्हू सकयल डम करून पडटना कितें जातलें खबर आहा एकाचेर एक फ्री गावलो तुका एक काडपाक गेल्ली 2 पडले पक्षी पळयात काय बरें सांजचे टायमार आड्डता सामकें बरें काडलो आमी फणस पळयात फायनली फणस काडलो चिड्डता तो पिकलो बीन जाल्यार काय खबर मातसो चिड्डता हांव पळयात भितर 2 उडयला तर गायज चला हांव व्हिडिओ बीन हांगसर एंड करता कारण हो व्हिडिओ आतांच एडिट करूंक जाय म्हाका आनी आतांच पोस्ट करूंक जाय मम्मी हे कसले फळे गे मोगरा हय मोगराचे कळ्ळे बरें आसात फुल्ल्या बरें सामकें पळयात सो हो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत रेसिपी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय बाय